ची युती तुट्टा अशे तरेचें वातावरण आसा आनी आमच्या गोंयांतय आम आदमी पार्टीन काँग्रेसी बरोबर युतीची चर्चा चलयल्ली आसतनाच आज अचानक ताणें आपलो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर केला आनी ताका लागून इमिजिएटली कांय खिणां भितर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हर्षभरीत जावन गोंयांतय इंडियाची युती तुटली अशे तरेचें जाहीर केलां. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात आनी दोन म्हत्वाच्या पक्षांचे अध्यक्ष हांगा उपस्थित आहात. म्हाका दिसता अशे वेळ पयलेच वेळ घडटा की आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष एका स्टुडियोन एकठांय आसात आनी ह्याच विशयाचेर चर्चा करतात. आमचे मदीं आसात अमित बाब पाटकार आनी आमचे मदीं आसात अमित पालेकार. तुमकां दोनूय पक्षाच्या अध्यक्षांक हांव आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन येवकार दिता. म्हाका सांगात पालेकार बाब, बरें दिसता तुमी एका अर्दान युती करतात आनी आज तुमचो केंद्रांतलो जो पळय कोण पदाधिकारी आहा तो गुजरातले 2 आनीक गोंयचो 1 अशे तरेचे कॅन्डिडेट जाहीर करून उडयता. कॅन्डिडेट जाहीर करप आनी युती आसप हातूंत काय म्हाका तरी डिफरन्स काय दिसना. म्हणजे युती खंय आतां जो भ्रम निर्माण केला चीफ मिनिस्टरान आमच्या की युती तुटली म्हणून किंवा इंडिया अलायन्स इज ब्रोकन डावन. आय हॅव रेड दॅट स्टेटमेंट. तांचो भ्रम आनी हास्य आसा तातूंतल्यान कांय साध्य जावपाचें ना. लास्ट लाफ इज द बेस्ट लाफ. वी एज काँग्रेस एंड आम आदमी पार्टी एंड ऑल द अलायन्स पार्टनर्स ऑफ इंडियाचे आसा दे वील हॅव द लास्ट लाफ. आय एम शुअर अबाउट दॅट. आनी युती तुटल्या काय ना सांगपाचो अधिकार हो आमकां आसा, ताका ना. आनी जेन्ना आमी उमेदवार जाहीर करता तेन्ना कांय गजाली आसता ताका लागून तो जाहीर केल्लो गेलो आसा. पूण तो इंडिया अलायन्साचोच उमेदवार आसा. तातूंत भितर आमी खंयच सांगना ती आम आदमी पार्टीचो उमेदवार म्हणून, इंडिया अलायन्साचोच उमेदवार. आनी कांय कारणां आसा जाका लागून कांय डिसिजनां घेतली वता. पूण हाजो अर्थ वी आर नॉट वीथ इंडिया अलायन्स अशें खंयच ना. वी आर स्ट्रॉंगली वीथ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्स स्ट्रॉंगली वीथ अमित बाब सांगप बरोबर. कळ्ळो ताणें ते शुगर कोटेड बरें चकचकीत कागदान घालून तुका सांगलां की ऑलरेडी हो कॅन्डिडेट आहा तो इंडिया अलायन्साचो. तुमकां विश्वासान घेतला आनी तुका हें मान्य आसा? पयले सुवातेर राजू बाब, सी आय वूड लायक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस की जो तुमचो सांजचो बुलेटीन जो येता ताजेर तुमी एक ब्रेकींग केलें की प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसीचो अमित पाटकर खूश आसा की आम आदमीन नॉर्थ गोवाक डिक्लेअर करूं ना. सी, दिस इज नॉट अ टायम टू क्रिएट सेन्सेशन. दिस इज सेन्सिटीव. And in years to come, in time to come, I don't want to be called as a sensational leader. I want that people of Goa should remember me as a responsible and sensitive leader. So I think जे बाबा अमित पालेकरान सांगलें की मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी ताजेर रिएक्शन दिला. I think BJP has realized that their tactics of winning these elections is just divide and rule. असेंब्ली इलेक्शन जे जालें तातूंत आमी पळयलें की कशा पद्दतीन BJPन लोकां भितर फूट घातली एंड द वोट्स गॉट स्प्लीट. ह्या फावट जे इंडिया अलायन्स, सी दीस इंडिया अलायन्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हॅव कम टुगेदर इन वन कॉमन अजेंडा, वन पर्पज टू डिफीट BJP. नाव इंडिया अलायन्सान आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पक्ष आनी इतर पक्ष हांचे एक अंडरस्टँडींग एट वेरियस डिफरंट स्टेट लेवलाचेर चालू आसा. डिस्कशन इज गोईंग ऑन एट सेंट्रल लेवल. काँग्रेस पक्षाचे गोंयान स्ट्रेंथ एंड आमच्यो ज्यो सगळ्यो कितें स्ट्रॅटेजी दॅट वी हॅव गिवन एप्रेज्ड अवर हायकमांड. एंड आय थिंक वीथ दॅट मिटींग वीच इज सपोज टू हॅपन इन दॅट आय थिंक क्लॅरिटी वील कम. आतां जे एक गैरसमज आसा की काँग्रेस पक्ष वीक आसा किंवा वीक जाला, तशें ना. ताजेर आमी येवया. म्हाका तुजे कडल्यान एक सरळ स्पश्ट जाप जाय आनी लोकांकय जाप जाय, कारण लोक रावल्यात तुमचे भितर युती जातली, तुमी एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दितले. BJPन पळय येदो व्हडलो पळय हावको केला की आमी दोनूय सिटां मेळयतले, देशभर झंझावात निर्माण केला. तुमी गोंयान भितर एकठांय येवन लढयतले काय ना, हो जो पळय तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तुका मान्य आसा काय ना? नो, तांणी जो आज कॅन्डिडेट जो डिक्लेअर केला, आय थिंक दॅट इज देअर आय मीन मे बी आयडिया ऑफ डिक्लेअरिंग द कॅन्डिडेट. बट फ्रॉम आवर सायड आमचो जो प्रोसेस आशिल्लो वेर वी हॅव गॉट अबाउट 8 फ्रॉम साऊथ गोवा, 8 फ्रॉम नॉर्थ, दॅट प्रोसेस इज गोईंग ऑन. इट हॅज गॉन टू द स्क्रिनींग कमिटी and at right forum. I mean that discussion will happen at the national level. So that candidate what they have declared. म्हणजे कोताल तू गुळगुळीत जाप दिता. तुज्या सार्दिनान सरळ म्हणला
तुमचो कॅन्डिडेट म्हणून जो पळय कितें आज थंय प्रतिस्पर्धी आसा ताणें सरळ म्हणलां की आम आदमी पार्टीन I आमकां think- कन्सल्ट करना डिक्लेअर No, केला I would- आनी आम आदमी पार्टी Raju Bab, I would like इज to बी clarify- टीम ऑफ बीजेपी No, एक Raju गजाल, Bab, एक मिनट I कमी think- उलोवं न्ही मागीर हांव उलयतां I think, see, Raju Bab, what you have mentioned, as a party president of Goa Pradesh Congress Committee, I am sitting here, and whatever statement other leaders must have done, they must have done it in their personal capacity. What do you mean by personal No, capacity? Election आहे थोडा- I really जितले- don't know जितले- about that statement, what you just said. I'll have to go back and check. Okay. But I mean, I have not even spoken to him. आमची अलायन्स जी नॅशनल लेवलाचेर जी चालू आसा पर्पज इज टू डिफीट द बीजेपी देर इज नो पॉयंट इन फायटींग अमॉंग अवर सेल्फ बिकॉज Good. दोगांचो अजेंडा इज वेल टेकन सो कॉमन. तूं आतां मान्य कर की तो आमचो पळय जो कॅन्डिडेट आहा विन्सी विएगस No, तांचो कॅन्डिडेट they have suggested from their side. It is They have declared it. no, they have declared from their side. म्हाका No, एक as सांग, आम आदमी पार्टी म्हाका एक कॅन्डिडेट. सांग पालेकर बाब डिक्लेअर करप आनी सजेस्टिंग करप सी हे कितें? डिक्लेअर करप म्हणजे अजून फॉर्म भरपाचो वेळ आसा खूब गजाली आसा पण इंडिया अलायन्साचे जे अलायन्स टॉक्स आसा ते नॅशनल लेवलाचेरच चल्ल्या आमची जी इंडिया अलायन्साचे जे वेरियस पार्टीज जे फॅक्टर्स आसा ताजो मुख्य घटक म्हणजे काँग्रेस पक्ष जो आसा वी आर नॉट एनिमीज ऑफ इच अदर दॅट नाव समबडी इज ट्रायंग टू पोर्ट्रे ऑर समबडी वॉन्ट्स टू पोर्ट्रे फॉर पॉलिटिकल रिजन्स ऑर पॉलिटिकल गेन्स आय डोंट थिंक सो इफ बोथ द प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज हू आर सिग्निफिकंट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आज जर तुमच्या स्टुडिओन बरोबर बसल्या हाजो अर्थ कितें आसा तो लोकांनी काडचो जर आमी विरुद्ध दिशेन आशिल्ले जाल्यार विरुद्ध तोंड करून बसपाचें आमी विरुद्ध तोंड करून बसून बरोबर तुमच्या उतराक दिवन मान आयल्या आमी हाचो Nice. अर्थ Very इतलोच nice. की Well taken. आमचो जो विशय आसा तो गोंय आसा गोंया खातीर आसा देशा खातीर आसा जे भारतीय जनता पार्टीन करप्शन चलयलां जे भारतीय जनता पार्टीन जे आज डिविजीव पॉलिटिक्स चलयलां ताका डिफीट करपाचो हेतू आमचो दोगांयचो सेम आसा हाचे बद्दल कोणाकूच डावट आसपा जायना आनी तो डावट क्रिएटूय करपा जायना आज जर एक कुत्सीत हास्य दिवन जर सीएम सांगता की ना इंडिया अलायन्स हॅज ब्रोकन डावन देन इट शोज इन वॉट political spectrum he is living in. So we don't certify that neither we want to say anything about पालेकर what he has पालेकर said. बाप पळय खंयचोय प्रतिस्पर्धी हांसतलोच खंयचोय प्रतिनिधी उत्साह व्यक्त करतलोच तुमी तांकां कन्सल्ट करनासतना खंय तरी बसतात दिल्लीत आनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात हो हाका जर सीएमान जर प्रतिक्रिया दिवना जाल्यार पॉलिटिकल ताचे भितर हें अर्थ नाश जाता पळय सीएमान प्रतिक्रिया दिवप एक वेगळी आपलें घर पयलीं सांबाळपाक जाय तांच्या घरान जें कितें चल्लां तें तांणी पळोवपाक जाय आमी आसा एकठांय काय ना आमच्या घरांतले आमी जर दोन भाव आसा एक गोश्ट कंप्लेंट करपा दी की हांव पालेकर बाब क्लियर विचारता हो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करचे पयलीं तुमकां विचारिल्लें लोकल फाट्यार हय 100% आमी एज लोकल लिडर्स आमी जी काँग्रेस पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा किंवा तांची लिडरशीप आसा किंवा आमचे जे लिडर्स आसा किंवा आमी एकामेकांक कन्सल्टेशन करत आसा कांय वेळार अश्यो गोश्टी जाता की नॅशनल लेवलार काय तरी डिसिजन घेतली वता जी आमचे कन्सल्टेशनान आसता बट समटायम्स वी मे टेंड टू डिसएग्री विथ देम बट एंड समटायम्स वी टेंड टू अग्री विथ नायस 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 But सो that दिस does इज अ not गुड क्वेश्चन mean that पालेकर बाब हो जो पळय ताणें डिसिजन घेतला हो आमी तुमी जे आतां दोगी सौहार्दान बसल्यात आनंदान बसल्यात एकठांय आयले हांगा स्टुडियोन येवचे पयलीं तुमी भायर बरे एकामेका कडेन पळोवन हांसताले च्या घेवपाची उमेद तुमी व्यक्त केली आनी दोगी जाण परस्पर संवादान इतलो तेंप आसात संवाद चालत आसत हे हातूंतल्यान एक प्रतीत जालें सो हांवें म्हणलें तशें तुमचे भितर जे अशे तरेचें एक डिसएग्रीमेंट ताणें पळय परस्पर कॅन्डिडेट जाहीर केला हाचे बद्दल आसा अशें आमी टीव्ही मुखार कितें सांगचें न्ही आमी काँग्रेस कारण ऑटोमॅटीक हो संदेश बीजेपीक वतलो प्रश्न आसा काँग्रेस पक्ष आमी सगळे नॅशनल पार्टीज आसा वी हॅव रायट टू डिक्लेअर आवर कॅन्डिडेट्स एट द एंड ऑफ इट वेन द टायम कम्स फॉर कंटेस्टिंग एज इंडिया अलायन्स वी आर टुगेदर आय एम इन्सिस्टिंग आय एम सेंग ताजे बद्दल कोणाकच डावट आसपा जायना की इंडिया अलायन्स इज टुगेदर इंडिया अलायन्स इज गोइंग टू फायट नॉट जस्ट 2024 एंड फ्युचर इलेक्शन्स ऑल्सो टुगेदर व्हेरी नायस परत सांगता हांव कितें म्हणटा की लोकांक कित्याक घुसपाक उलोवन दवरया तूं अशें कित्याक म्हणना तूं अशें कित्याक म्हणना जरी ताणें कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो आसलो तरी आमची चर्चा फुडें चालू उरतली आनी ह्या चर्चेंतल्यान तो कॅन्डिडेट फाटल्यान घेवपाचो ताकाच दवरपाचो काय नवो काँग्रेसचो घेवपाचो हाचे संदर्भान आमी उलयतले फाटी घेवप फुडें घेवप हाचे बद्दल खंयच प्रश्न निर्माण जावपाक जायना जे इंडिया अलायन्स आसा ते बरोबर आसा आनी इंडिया अलायन्स म्हणून आमी जे डिसिजन घेतले ताजे बद्दल आमी ठाम रावतलेच आनी आमी जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला आनी ते इंडिया अलायन्साचे जे
राजकारण चालू आसा किंवा इंडिया अलायन्साचे जे आमी एकत्रीतपणे रावन जे एक पर्टिक्युलर पाथ जी फुडें व्हरपाची आसा ती पातेर आमी सदांच रावतले. हांव तें म्हणना. असो प्रश्न हो आसा की फाल्यां तूं मातसो गोलमाल उत्तर दिता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय गोलमाल करपाचें तुम्ही आता विन्सी विएगस गोलमाल कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला म्हणटा तो वर्ड बीजेपीक लागू जाता तो आमकां लागू जायना. नाही तू गुळमुळीत उत्तर दिता. गुळगुळीत म्हणू शकता कारण मकर संक्रांत हालींच दाल सोंपल्या तिळगूळ खूप खाल्या आमी. बरें म्हाका तें गोड उलोवपाक म्हाका जाय तशें हो तुमचो कॅन्डिडेट हो तुमचो ती म्हणलें तुजेर तुमी ठाम रावतले. पळय आमी आमचो एक बरो फेस आमचो बरो कॅन्डिडेट जाणें बरें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाणें सरकाराच्या विरोधान आसतनाय वेगळें जें काम केलां तें लोकां समोर हाडलां. आमी लोकां समोर एक असो कॅन्डिडेट दिला जाका कोणूच ना म्हणपाक शकना. हें सगळ्यांनी मानपाक जाय ना ताजे कडेन कसले ताजो कितें वायट बॅकग्रावंड आसा. एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन म्हणून तो समोर आयला. एक कॅप्टन तो जाणें कॅप्टन्सी सोडून समाजकारणान भाग घेतला. समाजकारण फुडें करून तो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून आयलो. एक जायंट किलर ही डिफिटेड अ कॅन्डिडेट. So that is how we have put forward the best candidate. That's it. पाटकर बाब हातून भितर तो पळय तो आतां सरळ सांगता आमी त्या कॅन्डिडेटीचे ठाम व्हरतले. तो ताणें काम केलां लोकांक तो खबर आसा. तो बीजेपीचो विरोधक म्हूण लोक जाणात. सो तो म्हणटा तांचो कॅन्डिडेट तोच उरतलो. सी राजू बाब वॉट हॅज हॅपन्ड इज इंडिया अलायन्स म्हणल्यार सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी हॅव कम टुगेदर. करेक्ट. नाव among all the political parties there is some consensus where it will come that who will fight which seat. Correct. That is not yet cleared. पण तरी असताना candidate declare करपाक today जाय. Aam Aadmi Party, whatever they have declared, they have given the suggestion from their side. This is not a suggestion. This is they have declared a candidate. So then team no, declared the candidate, whether Aam Aadmi is going to fight that or whether there are several other political parties also in that India alliance. So that call as India alliance nobody has taken today. तो आजोर तसो तशें जाल्यार मागीर तुमी सीएमाक दोश कित्याक दितात. ताणें ताका हरशी इतल्या खातीर जालो ताका हरशी इतल्या खातीर जालो तुमचे भितर कन्फ्युजन आसा. देयर इज नो कन्फ्युजन. हे कन्फ्युजन आहा म्हणून क्लियर दिसता. देयर इज नो कन्फ्युजन एट ऑल. एट इंडिया अलायन्स नॅशनल लेवल खंयच्या स्टेटीन तशें तांणी पळोवपाक गेलें जाल्यार दिल्लीकूय डिक्लेअर केला तांणी पंजाबाकूय डिक्लेअर केला. सो दॅट डजंट मीन दॅट गोईंग आय मीन इंडिया अलायन्स इज नॉट येट कॉल्ड ऑफ. Still discussions are going on. Then the question will come ki who is going to fight which seat. Basis that the candidate will be decided. The point अमित here, पाटकर बाब हांव तुका तूं राजकारणांत आतां आसा. राजकारणांतले सगळे भितरले बारकावी तुका खबर आसा. राजकारणांतले ज्यो पळय अशे तरेच्यो चाली आसतात ह्योय तूं जाणा. मागीर तुका एक स्पेसिफीक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय. फाल्यां जर ऐन वेळार ताणें सांगलें आमी फाटीं घेनात आनी तुमचे कडेन तुमी रावले ते फाटीं घेतले आमी कॅन्डिडेट दवरतले अशे वेळार तुमकां दिसना तुमी तोंड कशी पडटले म्हणून. No, see, idea and agenda of all those people who have come together is to fight the BJP and defeat the BJP. दोगांचो गोल जेन्ना एक आसा and at national level this alliance has happened. This is not an assembly election where we are fighting की अमितान सांगलें आपल्याक ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी लडपाक जाय हांवें सांगलें ह्यो. Point is not that. Today it is a question of entire country. Now who is going to fight which seat, that decision, that discussion is going on. Very shortly that also will come out. So Aam Aadmi has ताणें दिल्ली पंजाब हे सीट आमी लडटले अशे तरेचे जाहीर केलां. पूण ताजे फुडें वचून तितले मेरेन ओके आशिल्लें. ताजे फुडें वचून ते गुजरात आनी गोंयचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हातूंतल्यान तुका एक मेसेज वचना. नो कॅन्डिडेट म्हणल्यार दे हॅव डिक्लेअर्ड एज अ आम आदमी कॅन्डिडेट. नो इट कॅनॉट बी. सी आर यू ट्रायंग टू से दॅट आर वी गोइंग टू फायट अंडर इंडिया बॅनर. नो. So who is going to fight which seat, that decision is yet to come. So once that आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेटच आसतलो न्ही आमी जाणात. तुमकां वेगळो सिंबल इंडियाचो आसतना आम आदमी पार्टी जेन्ना डिक्लेअर करता आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट सावथ गोवान विन्सी विएगस आसतलो. So that is the suggestion which they have given. पण आतां म्हणना तो सजेशन म्हणून शब्द वापरना. No, आमचे he has पालेकार बाबान सरळ म्हणला आमी आमचे कॅन्डिडेटाचे ठाम आसात आनी तांकां कन्सल्ट केला अशें तो म्हणटा. डिस्कशन कन्सल्ट तांकां केला आसतलें. Whatever discussion we have had at state level, including our CLP leader, including their MLAs, which we have time and again discussed in the assembly, the point is our idea is to defeat the BJP. This we have brought to the notice of our High Command also. Now that decision has to be taken that who is going to fight which seat in the other states and all these states. Once that decision is come, I think then the picture will be clear. एक सांगा तुमी विरोधी पक्षान आसात. तुमकां तुमचो कॅन्डिडेट बेगीन डिक्लेअर करपाक कोणें आडावना. तुमकां गोंयान भितर चर्चा करपाकय कोणें आडावना.
तुमचो जो पक्षाचो पळय तो इलेक्शन निरीक्षक म्हणून येता तो एक वेळा काय 2 वेळा वयर आयलो गेलो. तुमच्यो अजून मिटींग जायनात. BJPच्यो वेगवेगळ्या लेवलाचेर मिटींग चालू आसात. गांव चलो अभियान मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष आनी बाकी सगळे लोक भोंवतात. तांच्यो बूथ कमिटी मिटींग जाल्यात. तांच्यो वेगवेगळे तरेचे निवडणुकी संदर्भातलें जें कितें आहा तें चलता. तुमी एज ए प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून तुमचें कांयच चलना. ना, आय थिंक आय विल नॉट अग्री यू ऑन दीस. कित्याक तुमी आतां सांगलें की आमच्यो मिटिंग्यो चालू ना. फर्स्ट टायम वी हॅव जे 1722 बूथ जे आसा वी हॅव कंप्लिटेड 90% ऑफ ऑल दीज बूथ्स. हार्डली आय थिंक 5% कितें 95% उरल्या. एज आय एम टॉकिंग टू यू देर आर पॅरलल ट्रेनिंग सेशन्स वीच आर गोईंग ऑन एट बूथ कमिटी एट बूथ management. So Congress party this time is fully geared at booth level, at booth management. BJP has realized that it is tough for them to win both the seats. ताका लागून घर चलो अभियान करचे पडले. अरे जेन्ना तुम्ही 10 वर्सां सरकारान आसा, जेन्ना थर्ड टर्माची 2 वर्सां जाली तरी तुमकां घर चलो अभियान वचचें पडटा. म्हाका अमित बाब म्हाका क्लियरली सांग, तो जे पळय कितें उलयता तें एक पॉलिटिकल तुजें हें पेल्यान दवर. आम आदमी पार्टीची कवच कुंडलां तुजे पेल्यान दवरून तूं एक खरो एनालिस्ट म्हूण सांग. एज ए मुख्य विरोधी पक्ष हांणी पळय जें कितें काम करपाक जाय आशिल्लें आनी इलेक्शन तर आतां तेंकलां करतात ते. पळय कशें आसा न्ही, सोशल मिडिया पार्टी म्हणून BJPक एक मेडल दिवपाक जाय आशिल्लें किंवा एक एवॉर्ड जर आसत जाल्यार सोशल मिडिया एक्टीव पार्टी म्हणत जाल्यार BJP तातूंतल्यान नंबर 1 येतली. पण एज संघटन आमचें आसूं किंवा काँग्रेस पक्षाचें आसूं, आमी तांचें काम पळयलां. आमी आमचेंय काम जें आसा तें चलत आसा. आमी आमचे संघटनाच्यो ज्यो मिटींग जाता किंवा आमचे बूथ लेवल मिटींग जाता त्यो फेसबुकार घालपाची आमकां गरज ना. जशें अमित पाटकर बाबान म्हणलें की आज सरकार इतली वर्सां जालीं पावरांत आसा, तेन्ना तांकां गांव चलो अभियान जें सुरू केलें तांणी, तशें ताणें पणजी चलो अभियानूय हांवें सकाळीं म्हणिल्लें परत एकदां म्हणटा की पणजी चलो अभियान करचें आनी जी तांणी पणजे कॅपिटल सिटीची जी दैना करून सोडल्या ती लोकांक दाखोवची. तातूंतल्यान तांकां विकसीत भारत विकसीत गोवा दिसतलो. हें सगळें दाखोवपाक जाय. सो म्हाका दिसना पॉलिटिकली बीजेपीचेर टिका केली म्हणून नाही बीजेपीचेर टिका करपाक घट जायना. एक गोष्ट लक्षांत दोगूय जाण बीजेपीचे मंत्र्यां भितर जे उणे दुणे आसा ते चव्हाट्यार आयल्या. ते नॅशनल न्यूज जाल्या. मंत्री, सभापती, मागीर तांचे आमदार जे तांचे फाटल्यान उलयना त्या तोंडार उलोवपाक लागल्या, एकमेकांचेर उलोवपाक लागल्या. सो संघटना एक वेगळी गोश्ट आनी पॉलिटिकल जे राजकीय चल्लां तें वेगळें गोश्ट. अमित बाब सामकें एक क्लियर आसा. बीजेपीचें संघटन आसा. बीजेपी इलेक्शनाच्या नदरेन एक मशीन कशें काम करता हें मान्य करपाक जाय. पूण काँग्रेस आनी दुसऱ्या कडल्यान आम आदमी पार्टी इलेक्शनाच्या नदरेन तुमचे भितर एक स्ट्रॅटजी ठरपाक जाय आशिल्ली. तुमचे भितर एकठांय येवन बसका जावपाक जाय आशिल्ल्यो. लीव एसायड इंडिया कितें करता तुमकां जर दोगूय जाणां दिसता. हें तुजें इमेजिनेशन की त्यो बसका जावना, बैठका जावना. आमी खंय बसका केल्या, खंय बैठका केल्या ते आमी फेसबुकार घालपाक शकना आनी घालपाची आमकां इच्छाय ना. पूण आमचे बरोबर भरपूर बसका जाल्या, भरपूर बैठका जाल्या, भरपूर गोश्टींचें आकलन जालां, विचार जाल्या, भरपूर गोश्टीचें डिस्कशन जालां. आनी कशे तरेन नॉट जस्ट नाव अशी आमी आतां 2024 पळयना, आमी 2027 पळयता. आमी गोंयचें भलें पळयता. आमी ज्या तरेन आज जें काम करतात ताजें तात्पर्य तुमकां दिसून आयलां आसतलें. एसेंब्ली भितर जशें कोऑर्डिनेशन जालें काँग्रेस पक्षा भितर आमचे बरोबर, आनी तशेंच गोवा फॉरवर्डूय जॉयंड अस इन दॅट फायट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. बिकॉज आमी एक तरेन एकत्रीत प्रश्न घाले, एकत्रीत सगळे जे गोंयचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते एसेंब्ली भितर घेतले. हाजो अर्थ खंय तरी विचारमंथन जालें, खंय तरी एकठांय बसले, खंय तरी एकठांय उलोवप जालें, खंय तरी ते प्रश्न एकत्रीतपणे पोस्ट जाले, अपलोड जाले आनी ताचेर डिस्कशन जाल्या उपरांतूच जे ते डिस्कशनां एसेंब्लीन आयले. हाजो अर्थ जे विरोधी पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष आसूं, आमी आसूं, तुमचे भितर जर इतलो संवाद आसा आनी इतलो सुसंवाद चलता जाल्यार जेन्ना हो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता तेन्ना तुवें खरें म्हळ्यार अमित बाबा फोन करून सांगपाक येयला अरे थंय कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जाला, ही चर्चा फुडें वतली, हो कॅन्डिडेट हो एक फक्त सजेशन. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या उपरांत दोगांनी संवाद साधले. आतां त्यो गोश्टी आमी जग जाहीर करपाची आमकां संवाद साधलो. ज्यो गोश्टी कांय गोश्टी नॅशनल लेवलाचेर डिस्कस जाता त्यो नॅशनल लेवलाचेरच डिस्कस जावच्यो पडटल्यो. कारण इंडिया अलायन्स जे फॉर्ज जाल्ले ते इंडिया अलायन्स नॅशनल लेवलाचेर जाल्ले
आमी सांगचें पडटलें की इंडिया अलायन्स ब्रेक डावन जाला किंवा आमी सांगचें पडटलें आम आदमी पार्टी किंवा काँग्रेसान सांगचें पडटलें की हय आमी इंडिया अलायन्स सोडटा किंवा आमी सांगचें पडटलें आमी इंडिया अलायन्स सोडटा. जेन्ना कोणूच कांय म्हणना आमी स्वताहून सांगता की इंडिया अलायन्स इज टुगेदर, इंडिया अलायन्स इज गोइंग टू फायट दीस इलेक्शन्स टुगेदर, जाल्यार कंक्लुजन डिरायव करपाचो अधिकार खंयच्याच दुसऱ्या विरोधी पक्षाक ना. हांवें भारतीय जनता पार्टीचेर हांसूं ना किंवा टिका करूं ना, पूण ज्या तरेन ते कंक्लुजन डिरायव करता की आमी कांय गोश्टी केल्या उपरांत तांकां दिसता की ताजो तांकां फायदो जातलो म्हणून शक्यच ना. आमी एकत्रीतपणे हे ना अमित बाब ही तुमची स्ट्रॅटजी ना म्हाका सांगात ना बरें म्हाका एक सांगात. कारण अशें आसा दिल्लीक तुमचो प्रभाव आसा हे सगळे जाणात, पंजाबानूय तुमी प्रभाव निर्माण केलो, अशे वेळार काँग्रेसीक थंय उण्यो सीट दिवपाची स्ट्रॅटेजी म्हणून गोंयचेय तुमी दावो केला. पॉलिटिकल एनालिसीस करपाक हांव पॉलिटिकल एनालिस्ट न्ही, हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हजेर एक जबाबदारी आसा पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून. कांय गोश्टी ज्यो पार्टीच्या हिता खातीर आसा, ज्यो इंडिया अलायन्सच्या हिता खातीर आसा, कारण आमी इंडिया अलायन्साचे घटक आसा, त्यो गजाली आमी कांय कॅमेराचेर करपाक शकना, कांय गोश्टी आमी उलोवपाक शकना, कांय गजाली आमी गुलदस्त्यान दवरच्यो पडटल्यो, आमचे कडेन दवरच्यो पडटल्यो, आमच्या काळजान दवरच्यो पडटल्यो. कांय गजाली ज्यो लोकांक कळपाक जाय, कारण ज्या तरेचो मेसेज आज विरोधी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी, करप्ट जी भारतीय जनता पार्टी आसा ती ज्या तरेन पसरोवंक सोदता, ताजेर विश्वास तुमी दवरूं नाका. इंडिया अलायन्स इज टुगेदर, इंडिया अलायन्स विल फायंड वी हॅव सेड दॅट दिस कॅन्डिडेट इज फ्रॉम आम आदमी पार्टी, बट इट इज इंडिया अलायन्स. तुम्ही कॅन्डिडेट दुसरो पळय डिक्लेअर करपाचे आहात, अजून तुम्ही कॅन्डिडेटाची नांवां आतां बारीक बारीक ठरयतात, तुम्ही अजून कॅन्डिडेट ठरयना. हाजो अर्थच असो ही जी पळय चर्चा चालू आसा नॅशनल लेवलाची, तें कारण राजूबाब कितें आहा, जेन्ना आमी प्रोसेस स्टार्ट केलो, जेन्ना आमी नांवां मागयलीं तेन्ना साऊथ गोवाक आमकां 8 नांवां आयलीं आनी नॉर्थ गोवाक 8 नांवां आयलीं. सो दॅट मिन्स डोंट अमित बाब पळय कोणूय हांसतलोच. तुमची पळय जी नांवां आयल्या न्ही ती लोक पळोवन एटलिस्ट नॉर्थ गोवाचे पळोवन लोक इट इज ए जोक आसता. नो 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 तशें ना तें राजू. पॉयंट इज नाव यू सेड there are certain things which as a political strategy I can't come in front of media or I can't tell you. Now what you said की तुमचे काय खंय दिसना, I am telling you ह्या फावट काँग्रेस पार्टी सक्षम आसा आणि we can win both the seats. I am telling you नॉर्थ गोवा हांव 20 मतदारसंघ नॉर्थ गोवाचे भोंवला. The sentiments I am telling you on ground people probably तुमचं कॅन्डिडेट कोण गोंयान भितर जाता. एकूच मिनिट आणि तुम्ही म्हटलें की विरोधी पक्ष जे काम करपाक जाय ते करना अशें तुमी उल्लेख केलो. आतां हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की गोंयचे जे प्रश्न आसा, गोंयकाराचे जे प्रश्न आसा ते रायट टायम आमी घेत आसा. जायना आय वील प्रोड्यूस अ रिपोर्ट कार्ड टू यू. नाव एज अ मिडिया सर्टन सेक्शन तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय टू गेट दीस इश्यूज आउट इन पब्लीक. नाल्यार लोकांक कशें कळटलें. देर आर सर्टन इश्यूज वेर मिडिया इज सपोर्टिंग अस, देर आर सर्टन इश्यूज वेर मिडिया इज नॉट सपोर्टिंग अस. आय थिंक द टुडेज पॉयंट म्हाका क्लियरली सांग, दक्षिण गोंयान आनी उत्तर गोंयान, दक्षिण गोंयान सगळे लोक जाणात की काँग्रेसीक कांय प्रमाणार तरी फायट दिवपाची क्षमता आसा. अशे वेळार दक्षिण गोंयची सीट क्लियर म्हाका सांगा, दक्षिण गोंयची सीट तुमी दुसऱ्याक अलायन्स जातकीर दिवपाक तयार आसतले काय ना? काय दक्षिण गोंयचे तुमी क्लियर? दक्षिण गोंयान सद्या काँग्रेस इज हॅव्हिंग अ सिटींग एमपी. एक्झॅक्टली. ओके. नाव वेन वी हॅव अ सिटींग एमपी आय फेल्ड वाय आम आदमी डिक्लेअर्ड अ कॅन्डिडेट. एक्झॅक्टली. नाव आय डोंट नो वॉट इज देअर आयडिया बिहाइंड इट. नाव द पॉयंट इज तुम्ही जे पळय म्हटलें न्ही की काँग्रेस पार्टीन रिसेंटली डिफेक्शन जावन सुद्धा आज देर आर पोटेन्शियल पीपल हू हॅव एप्लायड एड इन साऊथ गोवा. दॅट शोज. अमित बाब म्हाका एक सांग, ताणें एक जो स्टेटमेंट केलो की एक सगळे लोक जाणा तांचो एक सिटींग MLA आसा. दुसरें मायनॉरिटीज हे कशे ह्या वेळार वोटींग करतले हो ट्रेंड खंयच्याय राजकीय एनालिस्टाक सहज सापडूं येता की मायनॉरिटी ह्या वेळार BJPच्या अगेन्स्ट वोटींग करूं शकतात एन ब्लॉक, आनी ते अशे वेळार काँग्रेसी सारके पक्षाक पसंत करूं शकतात. सो तांचे कडेन 2 मुद्दे म्हत्वाचे मुद्दे आसात. एक तांचो सिटींग आसा, दुसरो मायनॉरिटीचो सपोर्ट तांकां मेळूं शकता. हो जेन्ना येदो व्हडलो बॅकग्रावंड तांच्या उमेदवारीक मेळूं शकता आनी तांच्या फाटल्यान आसूं शकता, अशे वेळार तुमकां दिसना की काँग्रेसीक हो सीट दिवचो म्हणून? पळय 2 गजाली आसा. पयली म्हणजे आमी वेन वी रेफर टू मायनॉरिटीज आमी म्हणटा मायनॉरिटी इज नॉट वीथ BJP किंवा अगेन्स्ट BJP ऑर मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी म्हणल्यार तूं म्हणटा आसतलो की हिंदू जे आसा ते सगळे BJP बरोबर आसा असं म्हणपाचो गैरसमज आसा तुमचो. नाही तू मायनॉरिटी बद्दल लेट मी टॉक अबाउट 67% ऑफ द पीपल हू हॅव वोटेड अगेन्स्ट BJP इन गोवा.
67% जे गोंयचे लोक आसा 67%, विच इज अ लार्ज नंबर, 2/3 ऑफ पीपल ऑर इलेक्ट्रेट ऑफ गोवा हॅव वोटेड अगेन्स्ट BJP. ते तुका दिसता की फक्त मायनॉरिटी म्हणून, तातूंत भितर मेजॉरिटी जे म्हणटा तुमी हिंदू किंवा वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आसात ते म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक प्रश्न हो आसा दक्षिण गोंयांत दक्षिण गोंयांत भितरले दक्षिण गोंयांत आमी सदां म्हणटात विशेषतः सालसेत. म्हाका सालसेत लक्षांत धर, सालसेत म्हाका लक्षांत धर, थंय मायनॉरिटी कम्युनिटी सदांच एन ब्लॉक वोटींग करीत आयला. ह्या वेळार तर एक क्रुशियल अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या जी अशें आमी मानतात किंवा अशें तज्ञ मानतात की मायनॉरिटीज आपली वोट्स पेड्यार जावपाक दिवपाना. ते एन ब्लॉक खंयच्याय एका पक्षा कडेन वचूं शकतात आनी ते आज कॅल्क्युलेशन करत जाल्यार सगळें दिसता की ते काँग्रेसी कडेन वचपाची शक्यताय आसा आनी तांचो कॅन्डिडेट आसाच. अशे वेळार प्रोबेबिलिटीज पॉलिटिक्सान प्रोबेबिलिटीज उलयतात, पॉलिटिक्सान एनालिसीस करतात, प्रोबेबिलिटीज आसतात. आज म्हज्या कोतान अशी परिस्थिती आयल्या की लोक BJPक विटल्या. आज तूं मेजॉरिटी मायनॉरिटीचो प्रश्न कुशीकच दवर. आतां सांताक्रूज सारख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयला, तूं परत गोलमाल करता. नाही हांव गोलमाल करना, गोलमाल BJP करता. लोकांक न्ही स्पश्ट उलोवपी राजकारणी आवडटा. राजू बाब, एक गोष्ट लक्षात घे, यू आर मिक्सिंग द वर्ड्स ऑफ गोलमाल आणि गुळगुळीत. यू कॅन से गुळगुळीत, गोलमाल BJP करता. नेक्स्ट टाइम BJPचे कोणी स्पोक्सपर्सन आल्यार तांकां वापरूं शकता. गुळगुळीत हांव करना. आय एम गिविंग अ very clear political answer, very clearly. Yes. 67% of the people will vote in you favor are of not India giving. Alliance. 67% जे लोक आसा, 67% लोकां भितर मेजॉरिटी, मायनॉरिटी, ST, OBC सगळो जो समाज आसा, that is going to stand strongly with India Alliance. Congress party and Aam Aadmi party are together in India Alliance, and we are going to be there. So don't mistrust that fact that आमी एकठांय आसा, आमी एकठांय आसतले. काँग्रेस आनी आज आमी एकठांय बसले, आमी सदांच आसतले. काँग्रेस प्रेसिडेंटान सरळ म्हणलां की तांचो थंय कॅन्डिडेट आसा, तांकां थंय अनुकूलता आसा. अशे वेळार तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर कर, कित्याक केलो? आपले अजाप जाता ताणें म्हणलां. We both are not above party lines, we both are not above India Alliance as of today. We are together as India Alliance. As India Alliance, what is in the best interest of India Alliance, that decision will be taken at central level. म्हाका तुजो ताजे गुळगुळीत उतर हांवें आयकलें. म्हाका तुजो निमाणें स्टेटमेंट जाय. म्हाका निमाणें स्टेटमेंट की तुवें म्हणलें क्लियर आनी स्पश्ट उलयलें तूं. म्हाका आय एप्रिशिएट यू. तुमचो कॅन्डिडेट आहा, तुमकां थंय अनुकूलता आसा, तरी ते कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात. हाचो अर्थ कितें? As I told you, I don't want to get into it, but I want to tell the people of Goa that तुम्ही जो उल्लेख केलो ते सगळ्यो गोष्टी हांव तुमच्यो अग्री जायना. काँग्रेस पार्टी सक्षम आसा एन्ड दीस टायम कोणी आपली स्ट्रॅटेजी येवन मिडियाच्या मुखार सांगना. वी आर वर्किंग ऑन बूथ मॅनेजमेंट, वी आर वर्किंग ऑन बूथ्स म्हणल्यार हांव एकूच तुमकां सांगता की वेर BJP इज पुलिंग मोर वोट्स देर वी आर ट्रायंग टू टार्गेट. सो डिफरंट लेवलाचेर आमची स्ट्रॅटेजी ऑन ग्रावंड चालू आसा. वी हॅव पूट वॉट एवर इज देर, आमचे जे स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसात, आमचे वॉट एवर एसेट्स आसात, दॅट वी हॅव पूट इन द इंडिया अलायन्स मिटींग. सो आय थिंक लेट दॅट गेट कन्क्लुडेड. ताच्या उपरांत आय थिंक इट विल बेटर वी डिस्कस. आयडिया दोगांची आसा दॅट वी वॉन्ट टू डिफीट BJP. थँक्यू. अँड आय अग्री दॅट वी ऑल आर फायटींग अगेन्स्ट BJP. थँक्यू. दोगूय जाणां कडेन उलयतकीर म्हज्या मनान जो पळय विचार आयलो तो एक निश्कर्श असो येता की हो जो जरी कॅन्डिडेट तांणी विन्सी वेगस हो दक्षिण गोंया खातीर जाहीर केल्लो आसलो तरी ह्या चर्चेंतल्यान एक अशें दिसता तें अशें की एक स्ट्रॅटेजी म्हणून आम आदमी पार्टी अशे तरेचे कॅन्डिडेट डिसायड केला तांणी, पूण तो कॅन्डिडेट बदलपाची शक्यताय आसा अशे तरेच्या ह्या दोगूय जाणांच्या उलोवपांतल्यान आमकां कळटा. पूण एक लक्षांत धरात, BJP खूब फास्ट वता, BJP खूब एग्रेसीव वता आनी BJP स्ट्रॅटेजिकली वता. त्या तुलनेन तुमचे पक्ष किंवा तुमी आतां पळय जे गोंयांतले बाकीचे प्रादेशीक पक्ष आसात ते एकठांय नात. एकठांय वचपाचे नदरेन जी कितें व्यूहरचना करपाक जाय ती व्यूहरचना आमकां दिसती पडना, पूण ती व्यूहरचना जावची. कारण लोक पळयतात, लोकांचें बारीक लक्ष आसा. BJP ज्या पद्दतीन कारभार चलयता ताचेर लक्ष, विधानसभेन ज्या पद्दतीन BJPन जें कितें केलें ताचेर लोकांचें लक्ष आसा. आनी एकूण जो पळय राजकीय वेव्हार गोंयांत चल्ला ताचेरय लोकांचें लक्ष आसा. म्हणून हांव तुमकां दोगूय जाणां सांगता, सादूरतायेन पावलां घालात. लोकांचें लक्ष तुमचेर आसा. तुमी ऐन वेळार सांगून दोगूय जाण अमित बाब आमचे कार्यावळीन आयले. तुमी बरे तरेन चर्चेक वांटोकार घेतले. तुमचो दोगांयचोय हांव उपकारी आसा. धन्यवाद. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू वेरी मच.